म्हाका हितून कांय फायदो असो दिसना. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर केलें म्हाका दिसता आतां ते चिंतता ते भाशेन आनी कांय वर्सां भितर 11 डिस्ट्रिक्ट जावंक शकता गोंयांत. 11 काय 12 तालुका. एवरी तालुका कॅन बी अ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट करपाक सरकाराक पावर आसा अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. जवळ तसो न्ही की कांय स्टडी नासतना, कांय लोकां मुखार डेटा हाडिनासतना. आतां डेटा काय आमचे कडेन कांय ना, लोकां कडेन कांय ना. आय डोंट नो वॉट डेटा दे हॅव प्रोवायडेड. इतलेंच म्हणटा ते की दीज आर फार फ्लंग तालुकाज आनी केपें वील बी द सेंटर. तुमी म्हाका आतां सांगा केपें मडगांव येवपाक कितलो टायम लागता? इफ यू सी आय कूड अंडरस्टँड की बाबा पयस सांग्यार खंय तरी भितर कोणशाक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर नाल्यार काणकोण ते सायडीन खंय तरी कोणशाक जॉग्राफिकली कार्व आउट केला ते इट डजंट सर्व एनीबडी पर्पज. कनेक्टिविटी जर पळयली जाल्यार मडगांव कडेन कनेक्टिविटी सगळे कडेनच्यान आसा. सो कनेक्टिविटी इशू जो ताणें रेज केला दॅट इज कंप्लिटली युजलस असो म्हणपाचो. डिस्ट्रिक्ट केल्या उपरांत तांकां एकूच फायदो आसता सरकाराक की लेयर आफ्टर लेयर ऑफिसर्स न्यू क्रिएट करूंक शकता. की एक कलेक्टर जालो आनी तेज्या अंडर ती जशी मशिनरी आहा ती कितली. अरे तुमचे कडेन आसा तीच मशिनरी चलना. ती डेड मशिनरी जाल्ली आसा. गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसत ना हांगा. आनी आयच्या काळान वेन वी आर इवन टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स की सरकार तुमचे दारी म्हणून तुम्ही व्हडलो कार्यक्रम केलो, म्हयन्याचे म्हयने क्रोर्स ऑफ रुपीज आर स्पेंड. सरकार दारान पावत ना लोकांच्या. सो यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स should have resulted in governance reaching the doorsteps of the people. तर आज एका जाग्यार रावन यू कॅन कंट्रोल द होल थिंग. तुमकां ते कित्याक म्हणून ते आनीक डिस्ट्रिक्ट जाय? कितें करपाक? आनीक एक जिल्हा परिशद जाय मरे तुमकां, आनी एक झेड पंचायत, आनीक 25 सिटां एड केल्ली जाय सो दॅट यू कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ युअर्स. की तुमचे मागीर सगळे कडेन अशें काना कोपऱ्यान तुमचो कंट्रोल आसतलो. हाकाच लागून ते जिल्हा परिशद जाय. मागीर तुमकां एक RDA मेळटली, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सेपरेट. 15 कोटी कितें मेळटा म्हणटा. 15 कोटीक लागून एक डिस्ट्रिक्ट जाय. तुमचे इव्हेंट जर चलता सरकाराचे, एक इव्हेंट 5-5 कोटीक पडटा. सादो सुद्दां असो बेश्टो रस्त्यार कांपालार नाचता तो 5 कोटी 6 कोटीचो. सो अकॉर्डिंग टू मी हे पळय डिसिजन घेतला दॅट इज नॉट एट ऑल हेल्पफूल टू द पीपल. आनी जर ताका दिसता इट इज हेल्पफूल टू द पीपल, पयली डेटा हाडची मुखार. कितलें पॉप्युलेशन, कितले लोकांक हे फायद्याचें पडटलें, हाव कनेक्टिविटी वील इम्प्रूव. काणकोण जो लोलये रावता तो तुजो केपें फास्ट पावतलो काय मडगांव फास्ट पावतलो? कितें? सो हे ऑब्वियस. सो आय एम नॉट एट ऑल सबस्क्रायबिंग टू द थर्ड डिस्ट्रिक्ट. ऑन द कॉन्ट्री इंटरनेट सोल्युशन्स काडून लोकांक सगळ्यो सवलती घरा कडेन मेळपाक जाय. आतांच आमी ECIचेर उलयल्या, आतांच आमी SIRचेर उलयल्या. वी आर मेकिंग द पीपल कम इन क्यू टू प्रूव दॅट दे आर वोटर्स. घरा बसून जें काम जाता, इलेक्ट्रॉनिकली काम जाता, खंयच्याच देशान असलें जायना. आज हे गोंयांत चलता तें. थर्ड डिस्ट्रिक्ट इज completely is not going to serve the purpose. सरकार आपल्या फायद्याक करता अशें दिसता तुमकां. सरकाराक ताका एक बिल्डींग काडून मेळटली. मातानी सरदार कॉम्प्लेक्स पळयला तुमी? केदी व्हडली बिल्डींग ती. सो थंय तेंचें कितें आसा तें मेळटलें. मागीर तुजो एक कलेक्टर बसोवपाक मेळटलो, 2-3 एडिशनल कलेक्टर बसोवपाक मेळटले. काम व्हडलें आसचें ना ते सुसेगाद. पण जॉब्स स्कॅम करपाक मेळटले, आनीक एडिशनल पोस्ट क्रिएट करपाक मेळटले, आनीक एक SP बसोवपाक मेळटलो, आनी थोडे कॉन्स्टेबल आनी मागीर PI PSI ते रिक्रूट करपाक मेळटले इन द नेम ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट. सो एडमिनिस्ट्रेटिवली जे पळय फुगलां, ब्लोटींग जाला, ते आनीक फुगोवपाचो एक प्रयत्न जातलो. इतलेंच आय सी इट फ्रॉम दॅट एंगल. 27 इलेक्शन येता तेन्ना खंय तरी जॉब क्रिएट करून मतां एक्झॅक्टली तेंच जाता न्हू. सी फायनली एक आमीश दाखोवन की बाबा आमकां वोट घालिना जाल्यार तुमचो फायदो ना, आमकां वोट घातले जाल्यार आमी आतां तुमकां जॉब दिवंक शकतले. सो दॅट इज व्हेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एंटायसिंग द वोटर्स. सो इतलेंच करपा खातीर तें थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलां. फायनान्शियली बर्डन्स ते कशें करता? डिस्ट्रिक्ट म्हणलें की खूब फायनान्शियल प्रॉब्लम्स, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स आसतले, ते बी कशी आसतली? बिकॉज तुमी एवरी तालुका हांव सांगता, एवरी तालुका डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आसा अवेलेबल. सो कितें चुकता? डेलिगेटेड पावर्स म्हणून आसा. आय एम टेलिंग यू कलेक्टर्स पावर्स आर डेलिगेटेड टू द डेप्युटी कलेक्टर्स. आनी चलता काम. तुजें तें स्ट्रीमलायन करा मरे डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस.
थंय इम्प्रुवमेंट करा, थंय सिस्टम्स घाला, लोकांक लायनीक येवपाक दिनाका, लोकांक घरा कडेन बसून काम तेंचें जावं दी, असली सिस्टम्स हाडा. सो ह्या एजीन AI एजीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचे वापरू करता तेन्ना देर इज नो नीड फॉर एनी हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. हें सगळें घरान बसून जावंक शकता काम. दुसरी